एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हाका जी इंटरेस्टिंग दिसली फाटली 2-3 दिसांची, एक भारतीय जनता पक्षान केली ती आनी एक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केली ती. भारतीय जनता पक्षच तुगेलो इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या गेलो की रोल मातसो निवळ करा म्हणून. आतां पयरूच लोकसभा इलेक्शन जालां, वर्स सुद्दां जालें ना, आनी तेन्ना तुगेलो रोल सगळो स्क्रुटिनायज जाल्लो. आतां परत रोल निवळ करा म्हणटा. आनी दुसरी वटेच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दाखयलें की वोटींग रोल असो आसा की हावस नंबर नाशिल्ल्याकच वोटींग कार्ड दिल्लें हांवें. आतां हें जें नाटक आसा ही सुरवात, ही नांदी इलेक्शनाच्या तयारीची, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज मायक्रो मॅनेजमेंटाची. हे कित्याक पांडुरंग? तातूंत म्हाका अजाप दिसलें, कारण फाटलीं 13 वर्सां BJP आसा सत्तेन. नॉर्मली कशें आसता, जी पार्टी सत्तेन आसता तेंचेर ऑपोजीट ज्यो पार्ट्यो आसता त्यांचो आरोप आसता की तुमी मतांची हे करतात म्हणून, मॅनिप्युलेशन, वोट बँक तयार करतात म्हणून, आनी एकाच घर नंबराचे 50-60 मतां दिवप अशें हे चलता म्हणून. हांगा फर्स्ट टायम अशें जालें की सरकार हेंचेच आहा 10-15 वर्सां, 12 वर्सां, 2012च्यान, आनी हेच लोक वचून मागणी करतात. ह्यो म्हाका विरोधाभास दिसलो हेंचो. पूण बरी गजाल की BJPकूय कळ्ळा की वोटींग हे जे आसा, वोट बँक जी आसा वेगवेगळ्या भागान, ती मॅनिप्युलेट जाल्ली आसा किंवा एकाच घर नंबराचेर 20-50 मतां दिल्लीं आसा. हे BJPन केलां तें बरें केलां. पूण हो जो प्रयोग आसा, ही मागणी जी आशिल्ली ती काँग्रेस आनी RJPन टायमार केल्ली की बाबा अशी जी मतां आसात, वोट बँक आसा, म्हाका अमित पटकरांनी एक फावट अशी मागणी केल्ली ती म्हाका याद आसा. आनी काँग्रेसीच्या मिटिंगेनूय हो विशय आयिल्लो चर्चेक. तो सडनली आतां BJPन कसो घेतलो का बाबा काँग्रेसींतलेच कोण फितूर आहात तांच्यांनी हो BJPक कळयलो. कारण हालींच जी काँग्रेसीची एक मिटींग जाली तातूंत हो विशय आयिल्लो की अशा पद्दतीची मतां जी आसात ती आमी मागणी करुया. काँग्रेसीन करच्या पयलींच BJPन केली. तूं आज सारको गिरीश चोडणकरा विशीं उलयलो सारको. म्हणजे गिरीश चोडणकरान म्हाका सांगिल्लें की सारकें ओपोजिशन आनी एक सत्ताधारी हातांत हात घालून तुगेलें सरकार चलयतात. बाय पार्टिसन गव्हर्मेंट म्हणून. हे बाय पार्टिसनूय न्ही, हे आमगे ट्राय पार्टिसन आनी कसलें तरी पार्टिसन जालें सद्या. गिरीश तेजेर उलोवंक ना, आपल्या पार्टीन फितूर लोक आहात ते उलोवंक ना. ते सो हो जो RJPचो विशय आशिल्लो, RJP किंवा काँग्रेस, तो BJPन घेतला. एक बरी गजाल की हेतूंतल्यान वोट रोल हे जो आसा, वोटींग हे जो आसा तो तरी क्लीन जावपाक जाय. हे सगळ्यांची अपेक्षा आसा. जे जेन्युइन वोटर आहात ते उरपाक जाय. हे कितें आतां दोनी, आतां म्हाका दोनी गजाली अजापाच्यो दिसता. जशें ते आमकां अटालाचें आधार कार्ड अजापाचें दिसतालें पळय फाटल्या रावंड टेबलाचेर, तशी ह्या रावंड टेबलाचेर म्हाका हे सामके दोन अजापां. सत्ताधारी पक्षच सांगता की अरे हे कितें वोटर रोल क्लीन करपा जाय, स्क्रुटिनायज करपा जाय, तुवें सॅनिटायज करपा जाय म्हूण. आनी दुसरी वटेच्यान RJP काडटना दाखयता की हे कितलीं मतां तुगेलीं हावस नंबर नाशिल्ल्याकच तुमी मतां दिल्या म्हणून. हे कितें लौकीक घोडबंगाल? वोटर रोल आहा पळय न्हू क्लीन करपाची, एक्चुली RGन सुरवात केल्ली. आनी RGन तो RG सरकारान ना, आनी RG म्हाका दिसता तेंचो आमदार जावच्या पयलींच्यान तेंच्यांनी हें काम स्टार्ट केलां. आनी ते तेंच्यांनी इतल्या लेवलाचेर वाड्यावाड्याचेर वचून वाड्या वयलीं नांवां जीं भायलीं नांवां दिसता तितून तेंची अशी बी मिस्टेक जाल्या, थोडे भायल्या नांवांचे आहा पूण ती कितलीं वर्सांच जाली, म्हणजे तेंचे बापूय बी जाता भुरगे व्हडले जाले, म्हणजे कितलीं वर्सांच जाली पूण नांवां तेंचे दुसरे स्टेटींतले आहा. सो तेंकाय बी नोटिसो वयताले आनी ते कशें करताले, कंप्लेन घालप, ऑब्जेक्शन रेज करप, मागीर तेजें हियरींग जातालें, तो प्रूव जातालो बाबा हेजें सारकें आहा, मागीर ते क्लीन ओके ते उरताले ना. इतले मायक्रो हें तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें, कारण तेंचेर सत्ताना एक ऑर्डर काडून वा एक ड्रायव्ह स्टार्ट करून. पूण BJPन हो डिमांड करप मातशें जे रोल करता पळय न्हू ते गव्हर्मेंट सर्वंटूच आसता. सो जे सिस्टमॅटीक जावपाक जाय ते योग्य ते रोल तयार जावप, योग्य ते मनशाकूच वोटींग कार्ड मेळपाक जाय. हे सगळे गव्हर्मेंट प्रोसेस. जरी इलेक्शन कमिशन ही सेंट्रल बॉडी जाली, तेंचे काम करपी मनीस कोण, मामलेदार, कलेक्टर, तेचे सगळे जे ऑफिसर आहा, रेव्हेन्यू ऑफिसर्स, तेच करता न्हू हे सगळे प्रोसेस. सो तो भाजपाच्याच सरकारान भाजपाकूच मागचें पडटा की बाबा हे निवळ करा म्हणून. एक मातशी अशें विचित्रशी गजाल. पण दामून पयलीं इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळो, त्यांनी बायटनू दितना सांगलें एकदम इन्फ्लक्स दिसपाक लागला, हे पळोवपाक जाय खंयच्यान येयले कशें येयले ते. आनी मागीर सांज पर्यंत त्यांनी स्टेटमेंट केलो 52% म्हणून. सो हे मातशें समांतर अशें वयता. पयलीं वोटर रोल क्लियर करता, सगळें सारकें जायत घालता, सो मागीर 52% एक वेळ अचीव जातलें काय खबर ना ते केल्या उपरांत. फर्स्ट टायम एक असो आठवडो जंय इन्फ्लक्साचेर RG उलयता आनी BJP उलयता. आतां दोगी जाणांची इन्फ्लक्स वेगवेगळो आसपाक शकता. पण ते BJP खातीर इन्फ्लक्साचो अर्थ आनी RJP खातीर इन्फ्लक्साचो अर्थ हांचे रंग रूप सगळे वेगवेगळे आसपाक शकतात. दोगांची इंटेन्शन सेम आहा काय की ते मातशें पळोवचें पडटलें. RGचे इंटेन्शन क्लियर आसले, ते क्लीन जावपाक जाय, तेजे पोगो मिशन गोंयकार हे हितूंतल्यान सगळें जातालें. बरोबर.
BJP खंयच्या इंटेन्शनांतल्यान करता ते पळोवचें पडटलें की तेंचो फाटल्यान एजेंडा कितें आहा हें करपा फाटल्यान पण उत्तर एकूच रोल क्लीन जावपाक जाय योग्य तेच मनीस उरपाक जाय जे सद्याक आमी अशें म्हणपाक शकतात की गोंयांतलो प्रमुख सत्ताधारी पक्ष जो आसा ताकाच तो मान्य करता आनी ताका चिंता आसा की आमचो सद्याचो वोटर रोल सॅनिटायज ना म्हणून कदाचित अशें आसा एक वेगळो एंगल आसूं येता एक वेगळी किनार ताका आसूं येता अशी की RGP जे विशय घेता तेच आमी घेवप आनी तांकांच हें करून उडोवप अशें आसूं येता कारण आतां ही लालाकी बस्ती म्हण किंवा इलिगल कन्स्ट्रक्शनां म्हण हाचेरूय आतां BJP खंयच्यान अशी येवपाक लागल्या गोवन आनी हे वोटींग जे आसा भायल्या लोकांचे परप्रांतीयांचे जे वोटर आसा ते हाचेरूय आतां BJP येवपाक लागल्या सो ऑपोजिशन पार्टीचे विशयच घेवप काय कितें असो सुद्दां एखादो विशय आसूं येता सांगून वचो बरोबर